आम्ही परमिशन हाऊसिंग बोर्डाकडे घेतलेली. आम्ही त्यांच्यानी की सांगले तुम्ही तुमचं स्टॉल हाडा आणि दवरा, तुम्ही काम तुमचं स्टार्ट करा, आम्ही तुमकां परमिशन दिता. तर ते बोर्डान आम्ही कितें केलें, आमी पंचायतीक एक एप्लिकेशन घातलें की आमकां पंचायतीन सांगलें की आमी असो म्हणून हे इव्हेंट करता म्हणून. तर पंचायतीन केलें, तेंच्यांनी मिटींग घेतली, तेंच्यांनी कितें केलें, वोटींग दवरली. वोटिंगाचेर कितें जालें, वोटिंगाचे दोनूय लेवला ते जे म्हणटा ते पळय आमी पंचायती डिसिजन अजून फॅक्ट सारके दिवना आमकां. आयज दुसरो दीस जालो, एक पंचान कितें सांगलां, आपूण जशें आमच्या हाऊसिंग बोर्डाची परमिशन तांकां मेळटा जाल्यार आपूण स्ट्रेट वे सांगतले, आपूण स्ट्रेट वे तेंचे वटेन आपूण सायन मारून दितली. पण परमिशन नसताना तुम्ही कशे ना स्टॉल आमी परमिशन पंचायतीची पयली घेऊ. पंचायतीक घातलेली हाऊसिंग बोर्डाक कितें सांगलें, तुमी वेळ जातलो, तुमी आमी तुमकां दिता, तुम्ही काम स्टार्ट करा. पंचायत म्हणटा सेक्रेटरी म्हणटा की अजून तुमच्याकडे परमिशन ना आसा परमिशन आमच्याकडे आसा. हाऊसिंग बोर्ड परमिशन पंचायतीची ना म्हणटा तुका, हाऊसिंग बोर्डाची म्हणटा. पंचायतीची एनओसी घेवपा जाय न्ही, परमिशन घेवपा तीच आमी कितें केलें पयले, ती अटॅच करून ताका पंचायतीक दिवपा जाय. आमकां परमिशन आयज मेळ्ळा हाऊसिंग बोर्डाची. हाऊसिंग बोर्डाची पंचायतीची परमिशन ना नाका आतां तुमकां, पंचायतीन फायरीची परमिशन हय, जेन्ना पंचायती मेळटली आमकां, तुमच्याकडे जेन्ना पंचायतीची मेळटली तेन्ना फायर अप्लाय करतले न्हू आमी. काहीच परमिशन नसताना कशे पूण stall हाऊसिंग बोर्डाची केले जर आमी घेतली परमिशन, हाऊसिंग बोर्डाची ना पंचायतीन stall- आमकां नाका म्हणून ना पंचायतीन. ना रे, फायराची नसताना कसे स्टॉल केले ते, फाल्यां इन्सिडेंट कितें जालो जाल्यार अजून कोण इन्सिडेंट म्हणल्यार अजून तूं करेक्शन जबाबदार. कांय जावना, ना तू जबाबदार अजून जातलो. चालू करू ना. ना हे स्टॉल घातला पळय, हय, फाल्यां stall उजो घातला. लागलो कितें लागलो फाल्यां तू जबाबदार पूण जातलो. जबाबदारीचो प्रश्न इतू येना जाल्यार स्टार्टूच जावना जाल्यार कसो जबाबदारी फाल्यां येतली? समज उजो लागलो, स्टार्ट तेच म्हणटा जायना कितें जालें, बरें वायट जालें उजो जाल्यार कसो लागतलो, कोणे लायलाय लागतलो ना, बिश्तो उजो लागपा ना, सांगले लायलाय लायलाय लागतलो. कोण जबाबदार आसतलो तेजेर? तेन्ना जबाबदारी कोण लायता ते आमी इन्स्पेक्शन करतले न्हू, कोणे लायला कितें केला ते. सीसी कॅमेरा सगळे वटेंतले आहा. सीसी कॅमेरा हय. बसयला तुम्ही सगळे side. आणि आमी जेन्ना हो स्टॉल घालतालो पळय तेन्ना ते भुरगे म्हणटाले आमकां आमी असो असो उजो पेटयतलो म्हणून स्टॉलांक. ना कोण म्हणटाले पळय तुका, तुम्ही पुलीस कंप्लेंट कित्याक करून? पुलिसेक आमी सांगला, आमी इन्फॉर्म केला, ते आमकां अशें म्हणटा म्हणून. पुलीस नांवां दिला तुवें? पुलिशेन नांवां दिना, आमी सांगला ते अमके जेन्ना ते करतले आमी तुमी कितें आहा ते सांगतले म्हणून सांगला. पण नांवां दिवना ना नांवां दिवना, कित्याक आमकां शिवर आहा तोच मनीस तो. ना कित्याक लागून नांवां दिवना पुलिसीन? कित्याक पुलिशेन ताका आपूण पयलें सांगला तुम्ही कितें करता न्हू ते सांबाळून करा, तुम्ही काय करपा वचना, जे पर्यंत तेंचे ते पंचायती उजो लागच्या पयलीं हें घेतल्या, एक्शन घेतल्या बरें एक्शन तेणें सांगला ते मग ते करता तांकां आपूण सांगला तेंच्यांनी, ते भुरग्याचे कोण सांगता तांकां सांगला की बाबा तुम्ही काय करपा वचनाका, जे पर्यंत पंचायतीचो इशू सॉल्ट आउट जायना तुम्ही काय करपा जाय. जस्ट सर समज पंचायतीन सांगलें परमिशन दिना जाल्यार पुलिशेनूय सांगला की आमकां आश्वासन दिला की पंचायतीन परमिशन दिना तुम्ही करनाका. तशें आमी काल आमची मिटींग आशिल्ली, ऑलरेडी आमी सांगली की हे जे आसा कितें ते म्हणल्यार होल्डाक आसा सद्या. 4x4 जाली, 4 जाण अपोज करता आनी 4 जाण इन फेवर आसा. सो टील नाव पंचायतीन कांयच परमिशन दिवना. आनी हांगा मेन कन्सर्न कितें, आतां हेंचे कडेन फायर तेंची एनओसी ना. जर आतां तुमी हांगा हें सगळें लोकल घर आसा आनी इट्स व्हेरी डेन्स पॉप्युलेटेड. हांगा तुमी पळयलें जाल्यार मातशें हें आसा सगळें. आनी तेच मेन कन्सर्न म्हळ्यार फाल्यां जर कितें जाता, उजो बी लागता जाल्यार मागीर रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाची, कोण घेता रिस्पॉन्सिबिलिटी? मेन कन्सर्न तें. आतां हांगा म्हळ्यार एनओसी आमी पंचायतीन एनओसी काय इशू करूना तांकां. मेन रिजन की हांगा जे लोकल रेसिडेंट आसा तांकां हांगा जाल्लें तें नाका. सो मेन अपोज करपाक मेन रिजन हो. आमी जॉयंट इन्स्पेक्शन केला पूण हिंगा कांय पोर्टेबल टॉयलेट ना. सेकंडली हिंगा उदकाचें प्रोविजन कांय ना. हिंगा पोर्टेबल वॉटर आसपा जाय. आनीक फेर आनी फेस्टिवल अंडर हेल्थ एक्टा प्रमाणे हिंगा सगळी फेसिलिटी तेणें दवरपा जाय. पण दवरलेली आसा सद्या कांय दिसना. तुमकां कितें लेटर बीन आयले? आमकां अजून एप्लिकेशन कांय येवना. तेणी इवन एप्लिकंटान कांय आमी दिवना. पंचायतीन एक आमकां लेटर धाडलें जॉयंट इन्स्पेक्शना लागून. तेजेर एक्शन दिलें सुद्दां जाल्यार एका दिसान जाता पूण ना, तेणें पयलीं सगळें प्रोविजन दवरपा जाय न्हू, इन एडवान्स दवरपा जाय. ऑलरेडी सगळे हिंगा स्टॉल बीन घातला पूण तशें चोयलां जाल्यार टॉयलेट ना. पोर्टेबल टॉयलेट आसपाकूच जाय एज पर तेंचे कितले लोक येता ते भशेन. आनीक उदकाची फेसिलिटी रनींग वॉटर आसपाक जाय. जे डिसिजन जालें इन्स्पेक्शन केलां, इन्स्पेक्शन रिपोर्ट कन्सर्न डिपार्टमेंटाक फॉरवर्ड करता. पण पंचायती कडेन कितें परमिशन घेतलां तेंच्यांनी? ना मागीर तुमी कितें हें करता? कित्याक फर्दर आमी पंचायती आतां डिसायड करता कितें करपाक. थँक्यू. तुमी अलाउड केला तांकां? फर्स्ट ऑफ ऑल तेंचे इंटरनल डिस्कशन जावन तेंचे फायनल हें दिवपाचें म्हणून आजून तांकां लेटर येवंक ना फर्स्ट ऑफ ऑल. आनी दुसरें म्हणजे आमकां कोणाचें लेटर ना नाजाल्यार हे पार्टी कोणाचें लेटर ना, हें कितें फायर सेफ्टी मेजर्स तांकां आमी रिकमेंडेशन दिवपाक शकता. सो आमगे एक्सेस चोवपाक जाय,
रिकमेंडेशन पळय तेंचे एक्सटिंग्विशर आसूंक जाय बेश्टें जायना तें एक लायला की एक एक्सटिंग्विशर आसूंक जाय कितें रातचें कितें जाता तें सांगूंक जायना सगळें प्रॉब्लेम आसता येवपा एक्सेस इम्पॉर्टंट आसता म्हळ्यार तांकां सद्या परमिशन ना जाल्यार तें आमकां येयलो ना आमकां कांय हें केलो ना आमी कांय तांकां रिकमेंडेशन दिल्लें तुम्ही कितें हें मुखार फॉर्वर्ड करतले लेटर बी करतले ना ना तांकां परमिशन जाय तांकां आमी जेन्ना दितले जाल्यार तितून आमकां यू हॅव टू गेट परमिशन फ्रॉम द ऑथॉरिटी सम ऑथॉरिटी फ्रॉम दीस एरिया ऑलरेडी पंचायत दिना जाल्यार आमकां अशें दिवपाक ऑलरेडी स्टॉल घातला न्ही स्टॉल घातल्या आतां कांय करूंक जायना कितें करतलो आतां उज लागल्यार दे आर रिस्पॉन्सिबल आमी येतले उज लागले आमी येवपाक जाय पुलीस येतले कितें जालें जाल्यार येवपाकूच जाय पण इलिगल घालपा जाता तुमी रिस्पॉन्सिबल म्हणटा इलिगल वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस बट एनीथींग हॅपन्स आवर जॉब इज टू कम वी हॅव टू अटेंड एवरीथींग ना ना आमी एनओसी दिना ताका रिकमेंडेशन आसता फायर सेफ्टी रिकमेंडेशन्स सगळे एवरीथींग हें आसूंक जाय तें एक्सटिंग्विशर आसूंक जाय सेफ्टी आसूंक जाय मागीर लायफ सेफ्टी म्हणटा ते भाशेन आसूंक जाय ते कितले डिस्टन्साचेर ते दवरूंक जाय लागीं तांकां जाय कितें आसता थोडे न्ही एकान दोन न्ही ते 20-30 कितें हें करूंक जाय शकता आनी ना जाल्यार तुमकां फायर रिटार्डंट तुगेलें हें घालूंक पडटा सगळें फाल्यां कितें जालें जाल्यार कोण जबाबदार आमी ताका आमी जबाबदार न्ही आमी येतले ऊस पालयतले म्हणजे आमी वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल हूंय ऊस पेटोवंक शकता न्ही कितें जावपाक शकता आतां गाडयेन ऊस पेट्टा घरान पेट्टा परमिशन ना फाल्यां समज कितें जालें बरें वायट जालें जाल्यार कोण जबाबदार ऑथॉरिटी आनी सेक्रेटरी काल आमची मंथली मिटींग जाली सो त्या डिस्कशनाक एक असो डिसिजन जालो की पंचायतीन परमिशन दिवपाची ना म्हणल्यार होल्डार दवरले कंप्लिटली आनी अशें नदरेक आयलें की आमी आयज सायड इन्स्पेक्शन करतले पण जेन्ना इन्स्पेक्शन दवरलें तेन्ना सगळे हे इलिगल स्टॉल्स आसा ते इन्स्टॉल केल्ले रमजान हो इलिगल न्ही पण हे जे कितें फेस्त चलता पळय जो बाजार तो इलिगल भरपूर लोकल्स आसा पळय तेंकां कंप्लेंट आशिल्ली 95 लोकांची कंप्लेंट आशिल्ली आतां आयकपाक गेलें की 200 लोकांची हानी कितें म्हणल्यार फेवरान आसा ते आमकां कांय पंचायतीक जाल्यार कांय इन्फॉर्मेशन नाशिल्लें पण 95 लोकांनी ओपोज केल्ले प्लस सरावंडींग लोकल्स तेंच्यांनी ओपोज केल्ले सो आतां पंचायतीन अशें डिसिजन जालें की आमी हें दिवपाचें ना आनी प्लस ज्या टायमार एप्लिकेशन दिलें तेन्ना हावजींग बोर्ड एज अ लँडलॉर्ड भाटकार आसता ते कितें आमकां एनओसी जाय पडटा सो हावजींग बोर्डाची कन्सर्न हावजींग बोर्डाची जाल्यार आमचे कडेन एनओसी नाशिल्ली सो त्या खातीर आमी तो डायरेक्टली होल्डार दवरलो सो आतां फायर आयले हेल्थ आयले सगळे आयले सो ते फायर नॉर्म्सा प्रमाणे तुमकां खबर आसतलें हावजींग बोर्ड आमचो रुमडामा हावजींग बोर्ड हो डेन्स पॉप्युलेटेड एरिया म्हाजे हिसपान 2 बाय 2 किलोमिटरची एरिया पण म्हाजे हिसपान पॉप्युलेशन कमीत कमी एक 20,000 तरी आसतलें पण रोड एक्सेस जो आसा रोड एक्सेस आसा तो सामकोच नॅरो आसा कारण जो सेटबॅक्स आसा त्या जाग्यार पार्किंग जाता पळय लोकांचे थोडे इश्यूज आसा पार्किंग जाता ती वेगळी गोश्ट पूण अशें तर एक बाजार बीन जालो आनी तर मॅस जावपाक लागले फाल्यां कितें अनटुवर्ड इन्सिडंट जावपाक शकता लास्ट टायम तो तुमी पयला आसतलो 2 म्हयने पयलीं तो रोमियोलेन 21 जाणां बावडे मेले मागीर लास्टाक आमी ऑथॉरिटीक रिस्पॉन्सिबल करता मागीर कोणाक एका सस्पेंड करता तेका सस्पेंड करता पण हांव कितें म्हणटा हें सगळें करच्या पेक्षा हेज्यात पयलीं प्रिकॉशनरी मेजर घेतले जाल्यार हें सगळें जावपाना न्ही आनी गांवांत जो एक पीस आसा पळय मेंटेन तो म्हाजे हिसपान उरतलो म्हाजे हिसपान सगळ्या लोकांनी हें समजून हेजें कितें आसा पळय तें लिगली करप म्हटल्यार लोकांची सेफ्टी धरून आनी म्हाजे हिसपान जर लिगली स्टँड जायना जाल्यार तुमी सगळें आसा पळय डिसमेंटल पण आतां कितें डिसिजन घेतला सायड इन्स्पेक्शन ना जो कन्सर्न ऑथॉरिटी आसा म्हटल्यार आतां फायर हेल्थ पुलीस डिपार्टमेंट तांकां थ्रू प्रॉपर चॅनल आमी लेटर करतले की आमी तांकां हेन्सफोर्थ कांय हें दिना म्हणून सो सेक्रेटरी आन्सर रिप्लाय दितलो बट पंचायतीन अशें थरयलां की हें जावपाक जायना ऑलरेडी स्टॉल घातलेले आनी सगळे जॉयंट व्हील घातलेले स्टॉल घातलेले कितें एक्शन जातलें हेजेर पंचायतींतल्यान पंचायतींच्यान आतां आमी फॉरवर्ड करता आमचे कडेन हेजो म्हणटा आमकां सेक्युरिटी म्हणटा म्हण आमकां पुलीस डिपार्टमेंट आमकां पयलीं लागता सो आमी पुलिसेक लेटर करता आतां कशें आसा लॉ एंड ऑर्डर आमी सांबाळना लॉ एंड ऑर्डर पुलीस सांबाळटा आतां फायर कितें जालें जाल्यार फायर डिपार्टमेंट आसा हेल्थाचो कितें इश्यू जालो हेल्थ डिपार्टमेंट आसा सो कन्सर्न ऑथॉरिटी आसा तेंकां लेटर करता आतां ते तरी पण कितें घालून इन्स्टॉल करतले आनी फाल्यां हांगा कितें अनटुवर्ड्स इन्सिडंट जालो जाल्यार पंचायत या कोण पुलीस या कोण रिस्पॉन्सिबल आसपाना पण जे कोण आतां म्हाजे हिसपान इन्स्टॉल करता आनी जे इलिगली कोण करता तरी आसतना करता तेंच्यांनी म्हाजे हिसपान इलेक्ट्रिसिटी या जनरेटर कितें हाडला
हांगा सायडींच्यान म्हाका खबर आसा हांगा गांजा या कोण ते कितें म्हणटा ते पिवपाक बीन रातचे बसता. हांगा ऑलरेडी आमची हे आसा गार्बेज सायड आसा, ऑलरेडी थंय उजो लागतात, एवरी टायम उजो लागता. आमी फायर ब्रिगेड धाडून पालयता, कोण खंय सिगरेट पिता त्या खातीर उजो लागता. म्हाका खबर ना कित्याक आतां इतलो व्हडलो तो सेटअप घालता म्हणजे पेंटल्स आसा, प्लास्टीक आसा, थोडे म्हाजे हिसपान कमर्शियल सिलिंडर सुद्दां आसतले. कितें जावपाक टायम लागना. लास्ट टायम तुमी पयला आसता आमच्या रुमडामान एक सिलिंडर ब्लास्ट जालो, एक बारीकशे कित्या खातीर तरी. हांगा जाल्यार म्हाजे हिसपान इतले लोक आसतले, तेंचो सेफ्टी म्हाजे हिसपान इम्पॉर्टंट आसा. आनी फाल्यां कितें अशें जालें जाल्यार तेजो जबाबदार कोण? कोण जबाबदार? मागीर फाल्यां कितें बेश्टेच म्हटल्यार श्रद्धांजली आनी पांय पडपा खातीर येतले वयतले इतलेच, पण तेजो जीव येतलो थोड्याशा पयशां खातीर तेंचो